Oh, precious blood of Jesus, flow on me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. बहुमोगाच्यानं आम्ही जेजूच्या आमोलिक रक्ताच्या पदवे विषयांत जेजूच्या आमोलिक रक्ताच्या शक्ती सामर्थ्य बळा विषयांत जाणलं त्याचं आम्ही येदाळच सभार शिकवण ऐकले आसा जेजूच्या आमोलिक रक्तात वरवीं आमचे सोडवण रिडेम्पशन बाय द ब्लड ऑफ जीसस हें आमी आयकल्लें आसा. ताचे उपरांत आमी रेकन्सिलेशन म्हणलें राजी संधान जेजूच्या अमोलिक रक्ता वरवीं आमची राजी संधान देवा बापा सुमें जेजूच्या रक्तान केल्लें आसा. ह्या विशयान आमी जाणात आमी येदाळाच्यो 4 संगत्यो आयकल्ल्यो आसा, 3 संगत्यो आयकल्ल्यो आसात. आज आयकुचे 4थी संगत जावन आसा. आमी पयल्या सुवातेर आयकलें जेजूच्या रक्ता वरवीं आमची सोडवण जाल्या. त्या सोडवण म्हणल्या उतरांत सबार आशिर्वाद आटापून आसात आनी त्या आशिर्वादा पैकी पयलें आशिर्वाद रेकन्सिलेशन ह्या राजी संधान. ते राजी संधान म्हणल्या उतराचो अर्थ आमी जाणा जाता. त्या उतराचो अर्थ जाणा जावच्याक 4 संगत्यो गरजेचो म्हणून हांवें सांगलें. ते पयल्या सुवातेर हे राजी संधान आत्का वरवीं गरज आसा जाला. Sin has made it necessary, reconciliation necessary. दूसरे, God's holiness has foreordained reconciliation. देवाचे पवित्रपण हे पूर्व निर्धारित केल्लें आसा राजी संधान. तिसरें आमी आयकलें जेजूच्या आमोलिक रक्ता वरवीं हे राजी संधान आमकां फावो जाला. हें आमी आयकलें. आज आमी आयकूंक येता चवथें कितें जावन आसा ह्या रेकन्सिलेशना वरवीं ह्या राजी संधाना वरवीं आमचे पाताक बोगसालां. Through the reconciliation our sins are pardoned, forgiven. Praise the Lord, praise the Lord. बऱ्या मोगाचें आमकां आमच्या पातका वरवीं आमी आमच्या पातका वरवीं कितें जाता म्हणलें पयल्या भागांतच आयकलें. परत्यान आमी तें कशें तें जाणा जावंक आसा. आमच्या पातका वरवीं आमचो मदलो आनी देवा मदलो संबंद वेगळो जालो. आमी देवा समोर येवंक शकना जाल्या. देवाच्या इश्टागातीन आमी जिवंक शकना जाल्या. देवाच्या सहवासांत देवाच्या फेलोशिपांत कम्युनियनांत आमी जिवंक शकना जाल्या. कित्याक पातकावर पातकाचो परिणाम 2 तरांचो म्हणून आयकलें. त्या 2 तरांत पयलें आमचेर परिणाम जाताच पूण परिणाम देवाचेर जाता म्हणलें आमकां वचून नातलें. ह्या शिकवणांत आमी जाणा जाल्या तें कितें देव बदलना. देवाचो मोग बदलना. देवाचो मोग बदलना. पूण म्हजे पाताक देवा मुखार कशें एका पर्वता भशेन वरच वता देवा मुखार आड रावता. हांव देवाचें तोंड पळोवंक शकना. देवा सकयल लागीं येवंक शकना. देवाक लागीं सरूंक शकना. हे जावन आसा पातकाचे परिणाम देवाचेर आमच्या संबंधाचेर हे केला परिणाम घाल्लो आसा. ज्या देखूनच आमकां ह्या राजी संधानाची गरज पडल्या आनी आमी तें पुरो आतां आयकल्लें आसा. आतां आज ह्या पातका वरवीं आमकां ह्या राजी संधाना वरवीं कितें जालां. राजी संधाना वरवीं म्हज्या सगळ्या पाताक जेजूच्या रक्तान ना केलां. पैंच केलां. नाश केलां. डिस्ट्रॉयड. He blotted out. The blood has blotted out my sin. म्हजे पाताक नापैंच केला. नाश केला. म्हणजे
ताला सांगल्या प्रकार कशें म्हजें पाताक देवा मुखार एक पर्वता बरें आड राबुल्लें तें खाण उडयलां जेजूच्या रक्तान. त्या जेजूच्या रक्तान खाण उडयल्ल्या वरवीं आतां म्हाका आनी देवा मदलो संबंद पयलोचो कसो आसलो तसो जावंक शकता. तसो जावंक शकता म्हणटाना ह्या राजी संधाना मार्फत रेकन्सिलेशना वरवीं म्हाका पातकाचें बोगसाणें लाभलां. मोगाचें न्हू. आतां हें पुरो आमी आयकताच आसा. पातका वरवीं राजी संधानाची गरज पडली. देवाच्या पवित्रपणाक लागून हें फोरवडें केलें. जेजून मारयल्ल्या रक्ता वरवीं म्हाका आनी बापा सोय राजी संधान जालें. हांव देवाक लागीं सरूंक शकलां. हें पुरो आयकात हांव म्हज्या पातकाचें बोगसाणें मेळटा हें आयकात हांव. पूण जर तर हांव जावं तुमी जावं म्हाका आयकात तशीं तुमी जावं जर तर ह्या रेकन्सिलेशनांत ह्या देवाच्या बोगसाण्यांत आमी भागीदार जायना जाल्यार आमकां वांटो ना जाल्यार इफ वी डू नॉट शेअर इन दीस रेकन्सिलेशन, if we do not share what the blood of Jesus has accomplished for us, हे पुरा कित्याक फायद्याचें मोगाचें सांगात म्हाका. ह्या शिकवण्या मार्फत आमी हर एकल्यानी जी कोण आयकता आमी देवा समेत राजी संधान जाल्ल्या वेळार मात्र शिकून उपकारता न्ही. ते देवाचे प्रॉमिसेस इतले पुरा बसवण्यो देवान म्हजे खातीर केल्लें, जेजूच्या रक्तान म्हजे खातीर जोड दिल्लें, ते एक कितें म्हणटात थियरी जावनूच उरतली न्हय. मोगाचें न्हू हें जायनाच. जेजूच्या अमोलीक रक्तान म्हजें आनी तुजें पाताक धुवन काडलां, पुसून काडलां. आमी त्या पातका वरवीं कळंकीत जाल्ल्या. त्या पातका वरवीं म्हजें तें खत आसलें. त्या पातका वरवीं हांव दोशी जावन आसलो. त्या पातका वरवीं हांव गुन्यांवकार जावन आसलो. त्या पातका वरवीं हांव देवाचो दुस्मान जावन आसलो. त्या पातका वरवीं हांव देवा विरुद्ध गेल्लो, देवाच्यान पयस सरल्लो. आनी आतां पळया जेजूच्या अमोलीक रक्तान म्हजे खातीर तुमचे खातीर कितें जोड दिलां पळया. हांव दोशी आसलो, जेजूच्या रक्ता वरवीं ताच्या रक्ताच्या पदवे वरवीं सामर्थ्य वरवीं बळा वरवीं हांव निर्दोशी जाता. हांव कळंकीत जावन आसलो, जेजूच्या अमोलीक रक्ता वरवीं हांव निश्कळंक जाता. म्हाका खत आसलें, पातका वरवीं म्हजें तें खतां आसलीं, काळीं खतां आसलीं, आनी आतां हांव निर्मळ जाता. पातका वरवीं हांव अपवित्र जावन आसलो. आयकलें आमी त्या जेजूच्या रक्तान म्हाका म्हजें पाताक पुसून काडचें मात्र न्ही, म्हाका पवित्र केलां. परत्यान जाय जाल्यार एक फावटी आयकया. हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र 10वो अध्याय 10वें वचन कितें म्हणटा पळया. मोगाचें ह्या खुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदानान त्या कुडीत भरयल्ल्या रक्त कुडी बलिदान जावन भेटून भरयल्ल्या रक्ता वरवीं आमी पवित्र जाल्या. हांव आनी तुमी पवित्र जाल्या. मोगाचें न्हू. दुसरें मात्र न्ही. थंयच हेब्रेयांक बरयल्लें 10व्या अध्यायाचें 14वें वचन कितें म्हणटा गोत्ता तुमकां. जेजून आमकां आज्ञा दिली, बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. हांगा 10व्या अध्यायाचें 14वें वचन हिब्रूज 10:14 कितें म्हणटा आयकया. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यांत तांकां पवित्र हांगा वयर आयकलें 10व्या वचनांत आयकलें आमी पवित्र जाल्या. जेजूच्या एकच बलिदाना वरवीं आमी पवित्र जाल्या. आनी तांकां पवित्र केलें. आनी तांकां ताणें सासणाचे संपूर्ण कायेक पावयला. ते तशें म्हळ्यार those who are purified have been made perfect
eternally. You are perfect eternally. Yes, मोगाच्यानो हे आमकां फावो जाला. हे आमकां फावो जाला. जेजूच्या अमोलीक रक्ता वरवीं आमकां देवान आपणासोय राजी केला म्हूण पावल आमकां कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 19 वचनांत 2 Corinthians chapter 5 verse 19. क्रिस्तांतय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशाची म्हजी आनी तुमची पातकां तांचे विरोध लेखी नातो. He does not impute sin anymore. आपणा लागीं तांकां राजी केल्यान बरी बरी खबर परगटचे मणियारपण ताणें आमच्या ताब्यान दिला. पळय सांग पावलान सांगलें उतरां आमची आज. आमी आतां हांव तुमकां सांगतना जे देवा बापा कडेन तुमकां राजी केला जेजूच्या अमोलीक रक्ता मारिफात देखून आमी राजी जावया. आमकां देवाने मुखार आमच्या पादाक लेखाक धरिना. आमकां गुन्यांवकार म्हणना. आमकां निर्दोशी म्हणटा. आमकां निष्कळंक म्हणटा. आमकां नितीवंत म्हणटा. आमकां इश्ट म्हणटा. You were enemies, but now we are friends of God. आमकां इश्ट म्हण आपयता. विवर आणखी गरजेचें आमी आयकल्लें आसा जो कोण पाताक आदारता तो सैतानाचो. आमी सैतानाचे गुलाम जाल्ल्यामो पूण तो आतां आमकां देव आपले पूत धुवो म्हण आपयता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो मोग आमच्या नाट्यापूण साध्य ना. मोगाच्यानो त्या मोगाची गुंडाय उंचाय रुंदाय लांबाई आमच्या नाट्यापूण साध्य ना. तितलो अपरिमीत मोग. म्हाका आनी तुका आपले दुस्मान जाल्ल्यांक पूत आनी धुवो म्हण स्विकार करता न्ही. देव बाप इतलो मोग आनी तशें स्विकार करच्याक आपल्या एकल्याच पुताक ताणें बली पेटयलें न्ही. त्या पुताचें रगत वारयलें न्ही. जेजू म्हजे खातीर तुजे खातीर आमचो सबस्टिट्यूट जालो न्ही. आमचो श्युरिटी जालो न्ही. म्हजो श्युरिटी जालो न्ही. म्हजो सबस्टिट्यूट जालो न्ही. हांवें मरी जाल्लें मरण ताणें सोंसलें न्ही. हांवें सोंसी जाल्ली शिक्षा ताणें सोंसली न्ही. म्हजे श्राप ताणें आपणाचेर घेतले न्ही. देवाचो क्रोध हांवें सांगलें आखरी ती मट्टी सयत जेजू पियेलो न्ही. त्या क्रोधाची खालस जेजू पियेलो न्ही. म्हजे खातीर कितलो मोग. ह्या मोगार देवाक आमी लागीं सरिले न्ही गे. देखून सांग पावल म्हणटा तेंचो आतां आयकलें 2 कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 21 वचनां वाचलें आयकलें. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. मुखार कितें सांगता सांग पावल 20 वचनांत आयकया. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नावी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. मोगाच्यानो देवा लागीं राजी जावया. आमी राजी जावया. देवाचे दुस्मान जावन रावचे नाका. देवा विरुद्ध वेचे नाका. ते नियमशास्त्र आमी मोडचो नाका. आमकां पाळूंक जायना वय पूण आतां नियमशास्त्र लागू जायना आमकां. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांक आत्मो चलून व्हरता. त्या आत्म्या प्रकार चलतल्यांक नियमशास्त्र लागू जायना. वय मोगाच्यानो आज आमकां फावो जाला. जेजून आमकां रेकन्सिलेशन केलां. बापा सोय राजी सन्मान केलां. जावया मोगाच्यानो. नाजाल्यार हें पुरा कांयच उपकार ना. कित्याकच उपकार ना मोगाच्यानो. आमी राजी जायचे बापा सांगता. राजी जावचें म्हळ्यार कितें त्या जेजूच्या रक्तान आमी धुल्लीं न्हाणयल्लीं नितळ केल्लीं पवित्र केल्लीं परिशुद्ध केल्लीं आनी त्या पवित्रपणान जिवचें. बी होली फॉर आय द लॉर्ड युअर गॉड एम होली. जसो हांव तुमचो देव पवित्र तशें तुमी जायचे पवित्र. आनी तें पवित्रपण जोड दिलां.
Be perfect as your heavenly Father is perfect म्हणाले जेजूच्या रक्तानं ते परफेक्शन जोड दिला. ही बायबलाची उतरां बायबलांतच असल्यार कित्याक उपकारता मुगाच्या न्हू. पळया जेजूच्या रक्तान ते सगळे पाताक डिस्ट्रॉय केला, नाश केला. इट हॅज ब्लॉटेड आउट, ना जाला, पुसून काढला. हे जाल्यार सांगलें हांवें आमकां निश्कळंक केला, आमकां निर्मळ केला, आमकां पवित्र केला. तर मोगाच्या न्हू हे जेजूच्या रक्तान आमचे पाताक भोगसाला. ह्या भोगसाण्या विशयांत देवाचें उद्धार आमकां सभार रितीन कळयता. सभार रितीन पवित्र पुस्तकांत कितले खुशीन देवाचें उद्धार आमकां सांगता, आमकां खात्री दिता. म्हजे आनी तुमच्या पाताक भोगसाला म्हणल्याचें खात्री दिता. हें पुजे आमी जेजूच्या एकवटांत येता. जेजू म्हजे थंय जियेता, तुमचे थंय जियेता, हांव जेजू थंय जियेता, हांव आनी जेजू एक जाले हांव म्हण सांगता जाल्यार आमचे थंय पाताक आसूंक साध्य ना. देव तो देव म्हजे थंय जियेता ना, पाताक आसचें कशें? पातकाक आनी जेजूक कितें म्हण संबंद आसा? हांगा आतां उजवाड आसा, आतां लायट गेल्यार काळोख आसता. उजवाड आसता काळोख आसूंक साध्य आसा? जेजू संवसाराचो उजवाड म्हणटा. तो उजवाड म्हजे थंय आसा जाल्यार म्हजे थंय काळोख आसचें कशें? साध्यच ना. देवचाराक आनी जेजूक संबंद ना, पातकाक आनी जेजूक संबंद ना. ह्या देखून मोगाच्या न्हू आमी जाणा जावंक आसा पवित्र पुस्तकाच्यो स्टोर कितल्यो अपुरबायेच्यो बसोवण्यो, कितल्यो अपुरबायेच्यो बसोवण्यो. दावीद रायाक पळया, जे देव व्हडलें पाताक ताणें आदारलें, प्रद्वारपणाच्या पाताक आदारलें. ताच्या उपरांत त्या उरयाची खुनी केली, रडलो मोगाच्या न्हू. पाताक रडलो, पातकाची प्रामाणीकपणान दूख धरली. प्रामाणीक आनी खलतेकाळीतून तिरस्कार करणे सर्वेश्वरा. वय ताका गोत्तालें देव कितलो मोगाळ. एक पटी आमी फाटी परतल्यार पाताक सांडून परतून देवा थंय फाटी येतोंक जाल्यार देव आमकां बेंगेन घेता म्हणटा. ते जाणालो पवित्र आमचो दावीद राही कीर्तन 103 Psalm 103 verse 3 तशें म्हणटा. Psalm 103 verse 3. सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता. सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता. सर तुझी पीडा. पुरो बाई. सगळे तुझे अपराध बक्षिता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कित्याक आमी आणकी म्हजे थंय पाताक आसा म्हणून आमी त्या अंतूंच पातकाच्या कोणांत लोळून रावचें नाका म्हणटा. देव अशें पाताक आमचे खाण उडयता म्हणटा दावीद राई. उदेन दितावन आस्तम कितले पयस आसा तितले पयस म्हजे पाताक पेता. 12वें वचन थंयच वाच. उदेन अस्तम ते जावन कितली पयस. उदेंत अस्तम ते जावन कितले पयस आसा तितलो पयस तो आमच्यो गुन्यांव काडून उडयता. तितले पयस आमचें गिल्ट आमचें पाताक खाण उडयता. Sin and guilt will be thrown away. तू जर उदेंती जावन चलोवंक सुरू करतय, तुजें सैतान तुज्या पाताक उदेंती जावन चलोवंक सुरू करता. सोदून काडूंक ताका मेळूंक मेळना. ते डिस्टन्स ही कॅनॉट कवर. मोगाच्या न्हू इसाया प्रवादी मार्फत chapter 44 verse 22 देव आमच्या पाताक एका मोडाक कवर करता. पळया गिमे दिसान थोड्या फावटी समर स्टॉर्म म्हणतो. काळी मोडां आसतात. कितें जाता ते एक शीतळ वारें येत जाल्यार, नाजाल्यार हिवे दिसांत तो दव थिक्क दव एकामेकाची मुखां म्हण आमकां दिसना तसो तो दव पडलो आसतना एक किर्ण पडीत जाल्यार दव नापयन जाता. 44:22 Isaiah 44:22. हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भाशेन आनी तुजी पातकां दुरे भाशेन पयस केल्या.
मोजेशी पाटये मजेशी पाटये देव कितले सोबीत इन्विटेशन मोगाच्या न्हू देव सोबीत इन्विटेशन दिता तसा मजेशी पाटये कित्याक हांवें कित्याक? तुका सोडयला हांवें तुका सोडयला कितली आपुरबायची उतरां आय एम रिडीम आय हॅव रिडीम्ड यू I have redeemed you. Come back to me. Come back to me. God is calling you, my dear brothers and sisters. Come back to Him. ये मोगाच्यानो देव एक पटीन तुजी पातकां खाण उडयत जाल्यार उदेन तितून अस्तंते पर्यंत खूब बरी कांयच ना अशें करीत जाल्यार तें शीतल सोबीत सुंदर मळब दिसता तुका तशें एक पटीन खाण उडयल्ल्या मागीर देव म्हणटा थंयच आयजाया 43:25 ऐकाया कितलो अपुरबायचो मोग देवाचो कोणाच्या नाटापून साध्य आसा पळय ऐकाया म्हजेच खातीर म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून सगळे तुजे काडटा. अपराध पुसून काडटा तो हांवूच तो हांवूच हांव तुज्या पातकांचो हांव तुज्या पातकांचो आनीक उगडास करचो आनी उगडास करचो ना एक पटी तुजे पाताक पुसून काडल्या मागीर देवा मुखार तें खाली कितें ब्लँक पेपर व्हाईट पेपर विदाउट ए डॉट इवन ए डॉट ऑन दॅट एक खत नानशे खती ना पुसून काडचे मात्र न्ही म्हज्या उडासा काडचो ना आय विल रिमेंबर युअर सिन्स नो मोर हांव केदींच तुजी पातकां उडासा काडचो ना म्हणटा देव असल्या देवाचो आमी प्रेज सर्चेंगी मोगाच्या बाबांनी सांगा म्हाका आं देव म्हण हेजेकियल प्रवाद हेजेकिया किंग हेजेकिया ताणें अनुभव केलो पळय हांवें तुमकां सांगलें आमकां आमचो पार्टिस्ट हें घेनात आमी शेर काडले ना जाल्यार आमी वैयक्तीक तरान हांवें ते अनुभव करना जाल्यार तांचो मांडेली हांव जायना जाल्यार कित्याक उपकारता म्हळें पळयात हेजेकिया राई 38:17 आयजाया 38:17 ताचे पादाक कशें बोगसाला म्हणल्यार अनुभव केल्लो सांगता तो हेजेकिया आयजाया चॅप्टर 38:17 पळय म्हजी कोडसाण सुखांत बदलता म्हजी कोडसाण सुखांत बदलता कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या फोंडांतलो राखलाय नासाच्या फणांचो म्हजो जीव राखलोय म्हजी पातकां तुजे फाटल्यान उडयल्याय म्हजी पातकां तुज्या फाटल्यान उडयलय पळयात जेजूच्या खुशाल उंकाच्या जेजूच्या फाटल्यान आमची पातकां ताका मुखार दिसना देवाक आमची पातकां दिसनात कित्याक ती फाटल्यान आसात मोगाच्या न्हू गॉड इज ओमनिसियंट ताका सर गोश्ट आसा पूण हांगा कितल्या मट्टाक म्हळ्यार ताका दिसनातल्या बरी जेजून लिपयल्यान तेंच म्हणलें हांवें रेकन्सिलेशन म्हळ्यार कितें कवर्ड लिपयलां धांपलां इतले आमचे भागनेंगी आमची पातकां तो लिपयता मोगाच्या न्हू आणखी मिका प्रवादी मारिफात देव म्हणटा मिका प्रवादी मारिफात देव म्हणटा कितें म्हणटा 7व्या अध्यायांत 19th वर्स देखून परतून आमची काकुळट कर आमचे गुन्यांव पांयांतळा मस्ती सगळी आमची पातकां दर्याच्या गुंडायेंत उडय पळय मोगाच्या एक आमची पातकां पुरा एक गनी बॅग गोणी चिलान घालून तांचो एक व्हडलो फातर घालून तो गोणी दर्यांत उडयल्यार भितर वेतात ती वयर येवंक साध्य ना कित्याक जड आयचो फातर आसा आमची पातकां वयर येनात दिसनात मोगाच्या न्हू आनी आणखी बरें सांगचें जाल्यार जेरेमाया प्रवादी मारिफात देव अशें सांगता सैतान आमची पातकां इन्वेस्टिगेट करता खंय जेरेमाया 50:20 जेरेमायाचो ग्रंथ 50 अध्याय 20 वचन त्या दिसांनी आणि त्या काळार उलयता तो सर्वेस्वर लोक इस्रायलाचो गुन्यांव सोदतलो सैतान आमचे इस्रायलाचे गुन्यांव सोदतलो पूण तो आनीक मेळचो ना
जुदाची पदकां सोदतलो हा पूण ती कोणायकी मेळची ना मेळची ना इन्व्हेस्टिगेशन केल्यार पुरो इन्व्हेस्टिगेशन केल्यार आमची पदकां सैतानाक मेळनात मोगाच्यो न्हू पळया कितलें बरें रेकन्सिलेशन कितलें बरें पार्डन ऑफ सिन्स जेजूच्या रक्ता वरवीं आमचे पासाक कितले सोबीतरान बगसता सोदल्यारय मेळना आज आमी सदां आमी वळखून काडून आमची करून काडगे ना जाल्यार कोणाची चूक मोगाच्या न्हू सांगा म्हाका कोणाची चूक देवान बक्षिल्यांत देवान ती नफेन्स केल्यांत जेजूच्या रक्तान धुवन काडल्यांत एकीचें ल्हानशें खत सयतना तशें आसतना आमी आणकी पवित्र जाला जेजूच्या रक्तान पवित्र जाला मनशा बदलाक आणकी हांव पातकी म्हणून जाल्यार कितें सांगचें देवान दिवनशें आमी ठुकरायतात तसो न्ही तिरस्कार करतात तसो न्ही मोगाच्या भावांनी भयणी देवान आपोवणें दिलां हांव न्ही देवान सांगलां येया हांवें तुमकां रिडीम केलां हांवें तुमकां सुटका दिल्या हांवें तुमकां सोडवण दिल्या येया त्या सोडवणेन जियेया त्या रेकन्सिलिएशनान जियेया त्या राजीसंधान म्हजे राजीसंधान जावन म्हजे पूत दुवा जावन जियेया येया म्हज्या पुतानो दुवानो देव म्हजे मार्फत तुमकां आपयतच आसा मोगाच्या भावांनी भयणी आपयतच आसा हें आपोवणें स्विकार करा हें इन्विटेशन स्विकार करा जेजूच्या नांवान हांव तुमकां आपोवणें दिता ताज्या रक्तान तुमकां मोलाक घेतलां त्या रक्तान तुमकां नितळ निर्मळ निश्कलन केलां आई बाबीन केलां पापावीन केलां पवित्र केलां त्या पवित्रपणान जिवंक आपोवणें दितच आसा हे आमकां न्हू हें आपोवणें आमी स्विकार करया जे कोणांकी रेकन्सायल जावनात देवाचो राजीसंधान जावनात पगडोन काडगे नाकात मोगाचें न्हू त्या मलीक हल्क म्हण ट्रीट करनाकात मोगाचें न्हू मोलादीक रगत तें अति अमूल्य रगत तें priceless you cannot imagine it is infinite in holiness it is infinite in its value या रक्तात येवया या रक्तान आमी पवित्र जावया अज्ञान जावया या रक्तांत सदांच जियेया मागया एक घडी सर्गींच्या मोगाळ बापा जेजूच्या रक्ता मार्फत आमकां राजीसंधान केलें ते राजीसंधान करच्या खातीर आमची पातकां तुवें बक्षिलें आनी आमकां नितीवंत म्हण केलें बापा आमकां निर्दोशी म्हण केलें आमी गुन्यांवकार न्हय म्हण थारायलें आनी आमकां तुजें पूत दुवा जावन स्विकार करूंक आमकां आपोवणें दिलें येया म्हण आपयलें आनी हें आपोवणें तुजें स्विकार करता बापा तुज्या पवित्रत्म्या द्वारे आमकां तुजें तें फाटी येवंक कृपा दी जेजूच्या रक्तान आमी नाणिल्लीं जावन तुजें पूत दुवा पवित्र देवाचें पवित्र पूत दुवा जावन जिवनशाक दयेन आमकां फकर म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन आमेन आमेन